2 तिमोथी 1:10 आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकोयलें ओ मरण परजोडायलें. सान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत रत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पळयत रत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. सान फ्रांसीस शावेरा वोडाकुरा रादीस आमच्या मोगान लासलोल्या बेसांगाल सायबा देसार आमच्या सांबाळूंक सोदां काल गोपान तुज्या बेसांगाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक सोदां काल गोपान तुज्या.